Headlines brought to you by Panchamrita. ऑक्टोबरान पावसाच्या दडकांनी शेतकऱ्यांचो केलो घात. बरी पिकलेली शेतां आडवी, भाताक कोम. सरकारान आदार करचो मागतात थळावे शेतकार. भारतात गुन्यांवात सापडिल्ल्या 17,000 मायज विदेशी नागरिकांक डिपोर्ट करपाचो भारत सरकाराचो निर्णय. गोंयांतल्यान 5 वर्सांत 259 विदेशी केले डिपोर्ट. कोमुंदात जमनी वयली घरां अधिकृत करपाची निमणी संद. कोमुंदात संस्थांनी न्यायालयांत वचनासतना सहकार्य करचे, मुख्यमंत्र्याचो उलो. करमल घाटावयली झाडां कोसळपाच्या स्थितीत. यो वच करतल्यांक धोको. अपकीर्त घडचे पयलीं एक्शन घेयात, थळाव्यांनी उक्तायली भिरांत. पावसाक लागून बोरये पुलाच्या कामात डिले. पुलार ट्रॅफिक जाम. येरादारी करतल्यांचे हाल. घराक कारणां दाखय नोटीशी काडिल्ल्यान नुवे पंचायतीत ग्रामस्थानांचो बोवाळ. मॅटर हायकोर्टात. साव मातायश दिवाडे पंचायत वाठारांत रस्ते, उदक सारकेल्या प्राथमीक गरजांचो उणाव. थळाव्यांच्यो कागाळी चर्चेक. आनी पावसान ट्युरिस्ट सिजनाची लायली वाट. शेकवाल्यांक बेगीन लायसनां दिवन निर्फळ. लायटीच्या बिलाचो नवो फॉर्म्युला शेकवाल्यांक मारक.